आयज हिमालय पेट्टा. संपादपी डॉक्टर मनोहरराय सरदेसाई. वळख. संपादपी डॉक्टर मनोहरराय लक्ष्मणराव सरदेसाई. जल्म 1915. एक प्रतिभावान कवी म्हूण ते पुराय कोंकणी वाचकांच्या परिचयाचे आसात. ते इंग्लीश आनी फ्रेंच भाशेचे प्राध्यापक आशिल्ले. ह्या कामांतल्यान जरी ते सेवामुक्त जाल्ले तरी कोंकणीच्या मळार ताचें कार्य दिसान दीस वाडटे कळेर आशिल्लें. 8वें कोंकणी परिशदेचे ते अध्यक्ष आसले. गोवा विश्वविद्यालयांत कोंकणी विश्वकोशाचें कांय वर्सां तांणी काम केलां. तेच परी गोवा कोंकणी अकादेमीचे उपाध्यक्ष म्हूण कितलींशींच वर्सां तांणी जापासालदारकी सांबाळ्ळी. आयज रे धोलार पडली बडी, जायात जागे, गोंया तुज्या मोगा खातीर, जायो जुयो बी तांचे गाजिल्ले कविता झेले. ते भायर तांचे एक आंकी खेळ आनी भुरग्यां साहित्य उजवाडा आयलां. तांच्या पिसोळी ह्या कविता संग्रहाक 1980 वर्साचो साहित्य अकादेमी पुरस्कार मेळ्ळा. कवीन हे कविते वरवीं 1962 वर्सा हिंदी चीनी भाई भाई म्हणत पंचशील कराराचो चीनी प्रधानमंत्री चोव एन लायान कसो घात केलो हाचें वास्तव चित्र चितारलां. हिमालयांतल्या छांब पुंड वाठारांनी शूर जवान भारत देशा खातीर प्राण दितात. स्वतंत्रताय भारतीयां कडेन बलिदान मागता. देशप्रेमान भारतीय समाजमन चीना आड पेटून उठलां हाचें हें बेस बरें शब्दचित्र. आयज आमगेल्या धव्या दोंगरांनी व्हांवती रक्ता पाट. निळ्या नितळ ह्या आमच्या मळबार वांकडो तांबडो हात. झुजा धोलार आयज बडी ताणशेता, परतून तरसाद नाचता. परतून तुबकाक फुटला आवाज, आयज हिमालय पेट्टा. स्वतंत्रता ही परतून मागता आपलो सदींचो ग्रास. पडचे आदीं तोडचे आसात गळ्या भोंवतणी पास.